म्हाका भयणी भावनो एका इगोर्जीन हांव आसलो तेन्ना अशेंच बोणकोणीन आसलोले भाव म्हाका मेळ्ळे त्या गांवचे. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें आमकां 1 वर्स सोडटात ऑन पॅरोल, पूण पोत्तून आमकां बोणकोणीन व्हरतात तेन्ना आमकां दूख भोगता, कित्याक ते स्वातीर आमची स्वात न्हय, आमकां मेकळेपण जाय, वी वॉन्ट फ्रिडम. पूण सुप्रीम कोर्टाचो एक जजमेंट आयलो त्या वर्सा, तेन्ना 14 वर्सां जाल्यार म्हणटूच बोणकोणीन आसलेल्यांक सुटका दिवची, लायफ टर्म आसा तांकां सुटका दिवची, हें हो न्याय मेळ्ळो आनी ह्या मनशांक ही सुटका मेळ्ळी. तेन्ना ते खुशाल जावन जायत्या मनशांचे मागणें तांकां पावली आनी आमी ताचे पासत मागताले ताचो तांणी खोलायेन उगडास केलो. म्हाका भयणी भावनो आज आमी उगडास करता आंद्रे आनी ताचे सांगाती व्हिएतनाम ह्या देशांत ते जायते वावुरताले देवाची खबर परगटूंक, तांकांय धरून मारतीर कशे जिवेशी मारतात. व्हिएतनाम आमी जाणाव आदल्या काळार झुजांचो जागो आसलो, जायतीं झुजां, जायत्यो वस्तू घडटाल्यो, क्रिस्तांवांक जिवेशी मारताले. तेन्ना बागयोत आंद्रे आनी ताचे बरोबर जायते सांगाती अशें म्हणटात 100 वयर अदीक क्रिस्तांव लोकांक ताचे बरोबर जिवेशी मारले. असल्या जायत्या मनशांक त्या काळा वयल्या पाप साहेबान जोआंव पावल दुसऱ्यान बागयोत म्हूण ताचे बरोबर पाचारले, तांकां सांत म्हूण पाचारले. ताचो आयज आमी उगडास करता.